पळय हांव एक पॉलिटिशियन म्हणून येवंक ना आनी एक एक्टिविस्टूय म्हणून येवंक ना. अमित पालेकार म्हाजो गुड फ्रेंड आनी आमी पयलीं सुटे एकामेकाक जाण. आयज ताका इन सॉलिडिटी हांव ताका सपोर्ट करपाक येयला, कालूय येयल्लो. कित्याक लागून जो मनीस ह्यो आपणाचो एक प्रूफ कोणाक दिता, एक विटनेस कोण म्हणून दाखयता तेचेर आनी त्या हेचेर दाखयलेले आसतना तो तर जे मनीस हितून ते कॉन्टेंट्स आहा पळय तेंचेर तर इन्क्वायरी जायना आनी जो पळय दिता विटनेस म्हणून दिता तेकाच इन्क्वायरी जाता हें केसलें. पूण हितून ह्या हेचेर सोडपाचो हांव म्हणटा जे पळय हें आतां पळय सगलो ह्यो ड्रामा चल्ला तो त्या सिद्दीकीक एक्सकॉर्ट करून भायर करून पोत्तून ताका धरून आनी 3 दिसांनी पोत्तून दुसरो व्हिडिओ सरफेस जावन आनी 3 आमचो गोवा गव्हर्मेंटाच्या प्रेसाच्या पारमोणे की ताका 2 दीस दवरलेलो ते आनी काल सरफेस जालो म्हणजे हे सगळे म्हाका म्हजे हितून दिसता की हे जे पळय खुलासो जावपाचो आसलो गॉडफादर आनी गॉड मदराचो हेचे कॅश फॉर जॉबाचे स्कॅम हें दामपाक हें सगळें नाटक आनी हो ड्रामा जाल्ल्या कडेन आहा. त्याच बद्दल आनी एक सांगूंक सोदता की ह्यो आतां सगळो गडबड जावन हें सगळें डायवर्शन जावन जे भुतानीचो पळय प्रोजेक्ट आहा तें काडटा. भुतानीचो पळय प्रोजेक्टाचेर आहा ते आतां कोर्टान गेल्याक आमकां रिलीफ दिवची म्हणून. सो हें आतां कितें चलता हें सगळें एका सायडीन पेज घालपाचो आनी दुसऱ्या सायडीन हें दुखोवपाचो म्हणटा पळय तो हो पेज जाल्ल्या कडेन आहा. पूण हेतून हें सगळें मेळोन एकठांय जावन हें आमकां गोंयकारांक पिशें कोत्ता पळय तें दिसता. कॅश फॉर जॉब इशू हा पयसो कव्हर अप करपाक लागून सीसीटीव्ही भायर काडल्याचें म्हणटा तुमी. हें म्हजें ओपिनियन कित्याक दिसता आतां ज्या पद्दतीन पळय चलता ज्या पद्दतीन हें पळय डायरेक्शन वयता जो पळय खुलासो जावपाचो आसलो सारको पावलो हेचेर त्या हेचेर सडनली ताका जेलींतलो पुलीस कस्टडीलो आनी तो जाल्यार क्रायम ब्रांचांतलो सारको क्लियर कट घेवन वयतात आनी तेचेर इन्क्वायरी जाय तेचेर पळय जावंक जाली त्या भाशेन पद्दतीन इन्क्वायरी जायना. जो पळय व्हिडिओ सरफेस जावन आनी एक फावटी म्हणटा व्हिडिओ सरफेस जावन जो पळय व्हिडिओचेर नांव पळय घेतलेलें त्या एक्युजान पळय नांव घेतलेलें तेचेर कांयच इन्क्वायरी जायना. पूण जो पळय व्हिडिओ कोणें दिला एका प्रेसाक पळय हाडलेल्या कोणें हो पब्लिकान हाडलेले कोण तेचेर इन्क्वायरी जाता. हें कितें हेच्या फाटल्यान कोण असो दिसता तुमकां? हितून सिद्ध करून दाखयता फूंय कोणाक मार बसला पळय तो हें डायवर्ट करपाक हे पळय चाल आहा. हितून आमचें कांय न्हू ही पळय स्कॅमां भायर सोदतात हो पॉलिटिकल वेटेज घेवपाक हो पॉलिटिकल चेअर सांबाळपाक हें करपाक हे पळय हें चलता.